कुशावती जिल्लो जाले उपरांत केपें हेडक्वॉर्टर जावचो अशें केपेकार आनी सगळ्यांकूच दिसता अशें आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार सांगता। केपें हेडक्वॉर्टर्स कित्याक जावपाक जाय हें आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलां। हेडक्वॉर्टर हे केप्यांत जावपाक जाय अशें कवळेकाराचें म्हणणें। आयकात। केप्यां जे कुशावती म्हणून जिल्लो आमचो जाले उपरांत केप्यां भितर केप्यांक आमचो हेडक्वॉर्टर जावचो हो आमच्या केपेकारांक दिसता आनी आमच्या सगळ्यांक दिसता आनी त्या पद्दतीन कित्याक हेडक्वॉर्टर केप्यां जावपाक जाय हें आमी डेलिगेशन हाडून सुद्दां आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा आनी पटोवन सांगलें आसा। कुशावती हें नांव एक परफेक्ट नांव दिल्लें आसा आनी त्याच बरोबर जे हेडक्वॉर्टर जे आसा ते केप्यांकच जावपाक जाय हें हांवें पयलींच्यान सांगलें आसा। कित्याक केप्यां कित्याक जावपाक जाय, केप्यां आतां तालुका जो आसा तो हाजे पयलीं सुद्दां सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस म्हणून केप्यां एकच आसलें, सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस उप जिल्हाधिकारी। ताजे उपरांत काणकोण जालें, ताजे उपरांत धारबांदोडा जालें, हे ताजे उपरांत जालें, पूण ताज्या पयलीं फक्त केप्यां भितरच सगळें आसलें। उप जिल्हाधिकारी म्हळ्यार सब डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार फक्त केप्यां आसलें। ते सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टा वयले सब डिस्ट्रिक्ट केप्यां। जे सगळे एक्टिविटी जे आसात, कोर्ट जागो आसतलो तो सगळे ऑफिसी आसतले, मामलेदार आसतले, डेप्युटी कलेक्टर आसतलो, DYSP आसतले, A to Z सगळे केप्यां आसले टोटल सगळे। आनी अशें आसतना हांगसान चलता आसतना आतां खंय चारय तालुके एकठांय करून जे जिल्लो जाता ही बरी गजाल, आमी स्वागत केल्लें आसा आनी अजून स्वागत करतात। पूण हेडक्वॉर्टर हे केप्यांकच जावपाक जाय, यातले शिफ्ट जावपाचो प्रश्नच येना आनी खंय करपाचो आनी ताका आमी सपोर्ट करतले हें जावचें ना। केप्यां मतदारसंघा भितर सगळी फॅसिलिटी आसा। आज केप्यांक भितर सगळीं ऑफिसां आसात। नवी ऑफिसाचे जिल्लो म्हणून डिस्ट्रिक्ट म्हणून जेन्ना ऑफिसा खातीर जागो जाय तो जागो सुद्दां खूद कलेक्टराक आमी दाखयल्ली आसा। नवी प्रिमायसीस आमची रेडी जाल्ली आसात। तेजे 2 फ्लोर आमी हांकां आतां सद्या टेम्पररी दिवपाक शिफ्ट करपा खातीर तांकां दाखयल्ले आसात। आनी ताजे भायर आमचे कडेन गव्हर्मेंट लँड आसा जेणे करून फूल फ्लॅश सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आसतना त्या जाग्या भितर हें करतात। आमी 3 सायटी दाखयल्ल्यो आसात, म्हळ्यार खंयच अपुरें ना। म्हणजे ह्या वाटेन करप प्रत्येकाक खंय करपाचो खंय मागपाचो ही प्रत्येकाक रायट आसा। कोणी मागलें आनी हें केलें म्हणून कोणा वायट म्हणना, पूण केप्याक जावपा जाय हो आमचे केपेचे सगळे जाणकार लोक किंवा तज्ञ लोक आसात हेमी सुद्दां आमच्या मुख्यमंत्र्याक आपूण म्हणजे मेळोवन सांगलें आसा की हेडक्वॉर्टर जे आसात ते केप्याक जावपाक जाय। आनी म्हणजे हांव फूल तांकां म्हणजे सहमत आसा की केप्यां हेडक्वॉर्टर म्हणजे केप्याकच जावंक जाय। इतिहास आसा आज थंय दिया पॅलेस म्हणून आहा, थंय हेजे पयलीं गव्हर्नर पॅलेस म्हणून काम थंय जाय। सगळ्यो एक्टिविटी ज्यो कितें आसा त्यो केप्याक जाय। जेन्ना नॉमिनेशन फॉर्म सुद्दां हेजे पयलीं भरनी, काणकोण जावन ते सांगे धरून ते सावड्डी मतदारसंघाचे केप्यां येवन नॉमिनेशन फॉर्म भरप जाय। आतां त्या भागांनी डेप्युटी कलेक्टर जाला म्हणून ते हे जाल्ले आसात। म्हणजे केप्याचो इतिहास आहा। हांव आतां म्हणटा म्हूण न्हय की केपेकारांक दिसता अशें जातलें म्हूण ना तें, म्हणून ते केप्यां जावंक जाय। म्हणून सगळ्यांचें तशें हें आहा की केप्याकच जावंक जाय। तुम्ही आमदाराचे उतरांक सहमत आसा? अरे आमी तेच सांगला न्हू, आमी सहमत आसा म्हणल्यार आमी केपेकारांक जाय ते आमी पयलीं सांगत आसात। MLA सांगता बरी गजाल, तितून आनी दुमत ना। बरी गजाल जर तो घेवन फुडें सरता बरें ते बरें। फुडें एक्सपान्शन करपा खातीर जे आतां अवेलेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा फुडाराक आनी करपा खातीर जेन्ना सगळ्यो आमच्यो जागे गव्हर्मेंट जागे आसतना म्हाका दिसना शिफ्ट जातले अशें म्हणून की हांगा उरपा जाय उरतलें।